सोमारा लक्ष्मीनारायण देवस्थान मायनाथ भाटी आरपोरा हांगसर उपसभापती मायकल लोबो हांचो गौरव केलो। ह्या वेळार गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकर, रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मनीस हजर आशिल्ले। हार्ट एक्सपो खातीर आरपोराच्यान गौतम शिरोडकार। माझो इश्ट माझो फ्रेंड मायकल लोबोचो हांगा सत्कार करता। मायकल लोबो आनी हांव बरोबर जिल्हा पंचायतीक आसलो आनी पयले फावटी मायकल लोबोक जेन्ना पळयलो हांवें, कोणी म्हणटा की फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आयज तोच मायकल लोबोचो पयलो मायकल लोबो पळयलो, आयज तोच मायकल लोबो म्हाज्या फुडल्यान आसा। आयज सॅक्रिफायस उलयलो तेंच्यांनी, मायकलान कसो सॅक्रिफायस केलेलो आसा, मायकला कडल्यान खूब शिकपाचें आसा। हांव शिकत येयलां रायट फ्रॉम जिल्हा पंचायत डेज। मनशान कॉन्फिडन्स कसो आसचो तो मायकल लोबो भशेन आसचो। काम करपाची स्टायल, लोकांचे कडेन एप्रोच। आयज कोणी म्हणटाना आयकता की बाबा जयेश मनीस सादो आहा म्हणून, पॉझिटिव्ह आनी कोणाक तोडपाचो न्हू, पूण हे सगळे पॉयंट्स, हे सगळे कितें आसा पळय क्वॉलिटीज, हांव मायकल लोबो कडल्यान शिकता। सगळे आमदार धरले हो एकमेव आमदार आशिल्लो असो की स्वता लोकांक कितें थंय झडटा आसतना, आपले डेव्हलपमेंटाची कामां करता आसतना ताणें पार्टी बिटी खंय पयली ना। आवाज चडोवंक जाय आवाज चडयलो, बोवाळ घालपाक जाय बोवाळ घालो आनी अशी कामां करून दाखयली की गोंयच्या रुपान आमी सदांच म्हणटा की फाटल्या 5 वर्सांत समज डेव्हलपमेंट जाले जाल्यार मायकल लोबो आनी कलंगूट मतदारसंघ हातून मॅक्झिमम जाले म्हणून। आनी तो असेंब्लीन भितर सरलो की ते ट्युरिजम वर्ड वापरल्या शिवाय ताका कसोच सूख लागना आशिल्लो आनी ते ताका काळजाक इतले लागीं आसा की सगळे सर्वसामान्य लोक जे ह्या इंडस्ट्रीक कनेक्टेड आसा ताका तांची भावना, तांच्यो गोश्टी, तांच्यो गजाली ग्रास रुटार ताका खबर आसा आनी ताजेर कशे विचार व्हरचे हेय खबर आसा। आनी ताज्या खातीर आज म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी देवस्थानच्या कमिटीचे हांव अभिनंदन करता, कित्याक खरोच सत्कार पात्र समज आसा जाल्यार मायकल लोबो बाब, कारण ताजे खरेंच ताजे गुण, ताजे काम हे फाटली इतलीशीच वर्सां झेडपी सालिगांव जरी जालो, ताका काम करपाची जी स्टायल आसा ती खरीच ताजी एक कौतुक जावपाची गरज आशिल्ली। आनी सेकंड टर्म, दुसरो टर्म जो म्हाका तुमी दिलो लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन पोत्तून धाडपाक, हांव तुमचो आभारी आसा। आय एम इनडेप्टेड, म्हणजे जे तुम्ही म्हाका दिला, स्पेशली आरपोरा ह्या गांवान आनी ह्या वाड्याचेर जितली मोतां म्हाका दिल्या, सगळेच लोक म्हाजे इलेक्शनाक तुमी म्हाका वावुरल्या, सगळेच लोक ह्या वाड्यांतले। आनी हांव सदांकाल तुमच्या रिणान आसतलो।